Beloved brothers and sisters, on the ninth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Joyful and Courageous Witnesses. Today we pray especially for missionaries and for the persecuted church. Father Agnello had a deep desire to be a missionary and dedicate his life to spreading the gospel. Through both his words and actions, he embodied the spirit of a missionary. He consistently offered special prayers for missionaries, especially during the Eucharist, and always kept their work in his thoughts. His life itself became a testament to the good news of Jesus Christ. Go into all the world and preach the gospel. Following this command of Jesus, many missionaries leave their country, village, and home to proclaim the good news of Jesus in foreign lands. Their work faces many challenges. They face persecution for proclaiming the name of Christ. We pray that God may protect them so that they bear fruit in their missionary work. Likewise, we too are missionaries through our baptism. We pray for the grace to proclaim Jesus through our lives and to be His courageous witnesses. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या नव्या दिसाक आमचो विशय आसा जेजू परगटूंक आनी ताचे दिनादीक गोवाळ जावन वरवाशान जिविताची यात्रा करूया. आयज खेरीत भाशेन मिशनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिडापीड संस्थोले पवित्र सभे पासत आमी मागता. पाद्र आग्नेल मिशनार जावंक आनी मिसावांनी वावरूंक आशेलो. तो सदांच आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी मिशनारूच कसो वावुरलो. मिशनारां खातीर तो सदांच आपले खेरीत मागणे करतालो आनी मेज समरुंतना मिशनारां खातीर प्रार्थना करतालो. आपल्या जिविता वरवीं जेजूची बरी खबर परगटालो. आपल्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी जेजूच्या जिविताचो बोवाळ जालो. वचत सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव घराबो सोडून पयस पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात. ताच्या वावरांत तांकां जायत्यो आडखळी आसतात. क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात तांकां दुमालो सोंसचो पडटा. तांकां घोटाय फावो कर म्हूण आनी तांचो मिशनरी वावर फळादी कर म्हूण मागुया. तेच परी आमी सगळीं आमच्या बावतिस्मा वरवीं मिशनार, तर आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिनादीक गोवाळ जावंक वरवाशान जिविताची यात्रा करून देवाची कृपा मागुया.
विसाची इंतेसावा एलिशा पेरेरा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता लुसियानो पेरेरा चिंचिनी आपल्या जल्मा आनी काजराच्या वार्षिक दिसाक देवाक दिनवासता आनी आशीष फेर्नांदीस बरी भलायकी मागता सेबास्टियाना फेर्नांदीस आनी फामील नाशनोला सावाना एनेट डायसाची डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता आल्फ्रेडो डायस आनी फामील सांता क्रूज भुरग्यांचे देणे मागता मोविनो जिना फेर्नांदीस कानाकोना लग्नाच्या वार्षिक दिसाक देवाक दिनवासता गिल्सन आनी मालिटा ओजारियो फेर्नांदीस मारगांव दिनवासनेचे मीस फ्रेझर आनी रोझेन शिओली आपल्या खासगी इंतेसावां पासून मागता विल्मा सुवारीस कार्बोना फामिलीक बरी भलायकी आनी खासगी इंतेसावां पासून मागता लुजियाना डिमेलो मेर्सेस बरी भलायकी मागता आग्नेलो आनी सिएल्डा राटो आनी ताची भुरगीं बेतालबाती बरी भलायकी आनी एकवटान जेवंक मागता स्विझल गॉन्साल्वीस आगासाई पीटर वाज हाच्या जल्मा दिसा मीस पेटयता ग्रेटा वाज ओल्ड गोवा सगळीं आमी उबी रावया आनी सुरवातीचें गीत गावया सुरवातीक आमी गीत घेवया A8 page 4 A8 page 4 Devaci vidi suriaweta Kushakai sotus makaditolia Devaci vispas turunaveta Devaci avetam Tu sovus van muzika Tu visvashi munkoloi Tuja uci domraci Duin magavardakui Devaci vidi suriaweta Kushakai sotus makaditolia Devaci vispas turunaveta Devaci aveta Tukha kitung santosan Tuja goran makapavoy Vidi sochi autorna Tuji mukarangetan Devaci vidi suriaweta Kushakai santos makaditolia Devaci viswas turunaveta Devaci aveta Bapace ani putace ani povitratmiace nafi Amen Sorbe sportum cei sofeiasum Tum cei sofeiasum मोगाडा भयणी भावानो मानिवंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो नवो दीस आयचो विशय जेजूक परगटूंक आनी ताचे धिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूया आयज खेरीत भाशेन मिशोनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिडापीठ सोंसतेले पवित्र सोबे पासत आमी मागता वचात सगळ्या संवसारांत शुभ वर्तमान परगट करात ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशोनार आपलो देश गांव घोराबो सोडून पयस पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात तांच्या वावरांत तांकां जायत्यो आडखळ्यो आसतात क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात तांकां दुमाळो सोंसचो पडटा तांकां गोठाय फावो कोर म्हूण आनी तांचो मिशोनारी वावर फळादीक कोर म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया तेच परी आमी सगळीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशोनार तर आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे धिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक देवाची कृपा आमकां मागुया मोगाच्या भयणी बाबांनो सुरवातेची उतरां आमच्या काळजान मनान धरून
ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगलीं आमचीं ल्हान व्हड पातकां उगडास करून देवा आनी बाबा भुणींतल्यान बोगसणे मागून सगल्या मेकास तळ्यान हांव पातकी उसारुया हांव पातकी सोर्बदार देवा आनी तुमकां बाळ बरिनो म्हजो सगल्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या बायबल सांगपाक बरें सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाळ बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता आनी सोर परविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा तुजे ओगुणीत जाणवायेचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरनांत तुजे पवित्र सोबेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलाय तुज्या नांवा खातीर मिशनरांक आनी कोश्ट दोग सांपडलेल्या आमच्या भावां भयणींक तुज्या पवित्र आत्म्याची गोठाय दी सोसनिकायेन आनी मोगान तांची काळजां भर आनी आपल्या कोश्टा आखांतांनी तुजेर विस्वास सांबाळूंक तुवें बासायलोल्या सासनीक जिविताची खोरी आनी विस्वाशी साक्षीदारां ती जावं हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप कितली सोबीत पावलां तीं दोंगरा वेल्यान चलून येता ताची बरी खबर तो हाडटा शांती सोडवून पुरगडटा अशें तो सियोनाक सांगता तुजो देव राजवट चलयता चीत दिवन आयक तुजे राखणें आपलो ताळो वयर काडटात ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात कित्याक सुर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात कोर्टान जाल्ल्या जेरुजाल्याच्या घराक निवासाणू खुशालकायेचें उद्गार सोदात कित्याक सुर्वेस्पोर आपले पोरजेक पुजयता जेरुजाल्याची सोडवण करता सुर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो देवाचें उतर हें आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो शेकांत प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली देवाची सोडवण फांकली सुर्वेस्पोराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबेत ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित बावल्यान चोयत व्हरून सोडवण दिली जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली इस्रायेलाचे कुळयेंताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनात दोन सुर्वेस्पोरान आपली सोडवण पुरगोटली राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली आखे पृथ्वेक घोणघोणान सुर्वेस्पोराच्या मनाक खुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचें उल्हास सोड जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली
किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सर्वेस्परा गितां गांव तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची थोणथोणीत वाखाणणी कर सोबाप शेकांचे प्रेगुमेचेर देवाची सोडवण फाकली. शिववर्तमान सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. जो कोण मूग करता तो देवा थावन जल्मला आनी तो देवाक वळखता. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, 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 sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Zoi, sorvespora. Sorvespor Dumce soviasu. Dumce soviasu. Matia pormone Jesus Sashu Vortomon. Moima Lucasomia. Locancio urpoci poron Jesu dongrar sorlo. Tui to boslo antace shis tace soshi aile. Tenna tace koren ulun. Oshe to shikong laglo. Kushe monan gorib di subagi, surginche raj tanche. Shanti di subagi, pritmin tanchen dais. Rudon kurta di subagi, देवतांका बुजवून दितलो. प्रामाणिकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुभागी देव तांची दोया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. सोस्ताय करता ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रामाणिकपणा खातीर दुमाडो सोंसता ती सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें. मोशे खातीर तुमकां अपमात तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उडयत तेन्ना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजरी तुमची. Jezus Christace suvortomani. Vachali Duca Christa. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयच्या समाजाचेर व आमच्याच भारत देशाचेर आमी नदर मारली जाल्यार वो दिसा दिसपोटी आमी पोतरांनी वाचलें जाल्यार टीव्हीचेर न्यूजार आमी आयकलें जाल्यार जायते पावटी आमकां मोगाच्या भयणी भावांनो आयकूंक मेळटा कितल्या मिशनरी फादरींच कितल्या मिशनरी माद्रींक आनी कितल्या मिशनरी मोतवाशांक खूब पिडापीड खूब दुमाळो खूब त्रास सोंसचे पडटात. इतिहासांत आमच्याच इतिहासांत आमी जायत्यो घडण्यो आयकल्यात आनी वाचल्यात. मोगाच्या भयणी बाबूनो, असल्या मिशनरींक असलो मिशनार वावर करतेल्यांक आनी आख्खेच फिरगोरजी पासत मागूंक आयचे नोवेन आमकां जण एकल्याक आपयता. आयचो विशय आमकां आपयता. मोगाच्या भयणी बाबूनो, खरेपणी जेन्ना आज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमच्याच देशाचेर नदर मारून गरज आसा. जायत्या भागांनी आमच्या देशांतल्या असल्यो घडण्यो घडल्यात. जायतीं जाणां मिशनरांचेर नाका जाल्लीं बोगलाणां घालून
धर्म बदलूंक तांकां उस्कायतात, रिलिजियस कन्वर्शन करतात. असल्या उतरांनी जायते जाणांक धुमाळो दिला, जायते जाणांक जिवेशी पुर्यान मारल्यात. हाची आमकां खबर आसा. ग्रॅहम स्टेन्स, सिस्टर राणी मारिया, अशीं जायतीं नांवां म्हज्यान तुमकां सांगूंक येता, जाणी आपलो वावर करूंक आपलो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत गेलीं, प्रमाणीकपणान जियेलीं. देवाचें उतर न्हय फकत आपल्या उतरांनी पूण आपल्या कोरण्यांनी पोरगोटलें, बरी देख जाली, आपल्या हातांनी बरो वावर केलो, दुसऱ्यांची सेवा केली. एक वाती परी आपल्याकूच खर्चून, आपल्याचें जिवीत खर्चून, आपल्याकूच काबार करून दुसऱ्याक नवें जिवीत दिलें. इतलेंय आसतना मोगाचे भयणी बाबूनो, ताका जाय तें सोंसचें पडटा. आनी आयचें पवित्र पुस्तक शिव वर्तमान आमकां हेंच सांगता, जो कोण प्रमाणीकपणान जियेता ताका जाय तो दुमाळो सोंसचो पडटलो, ताका जाय ते त्रास कोश्ट येतले. पूण पवित्र पुस्तक सांगता ताचे सोबें सर्गीचें राज आसा. आनी ह्याच बोरवाशाक लागून मोगाच्या भयणी बाबांनो, ह्याच कारणाक लागून मोगाच्या भयणी बाबांनो, जाय ते पाद्री माद्री भियेन आसतना बोरवाशान ह्या जेजूच्या उतराचेर फात येवन बोरवासो धरून आपल्या काळजांत देवाचें उतर परगोडीत आसात, न्हय फकत उतरांनी. आनी हाका लागून आयच्या पयल्या वाचपांत काय बरें आमी आयकलां, काय बरीं तीं पावलां दोंगरा वेल्यान देंवन येतात. तीं कोणाची पावलां तीं मोगाच्या भयणी बाबांनो? मिशनराची. दोंगरा वेल्यान देंवन आपलो मोग, जेजूचो मोग आपल्या कोरण्यांनी परगोडटात तीं. आनी हाकाच लागून पवित्र पुस्तक म्हणना काय बरी जीब मुडिना, कित्याक जीब मुडली जाल्यार फकत उतर उलोवप प्रवचन जाता. पूण काय बरीं तीं पावलां म्हणजे काय बरी तांच्यो कोरण्यो, न्हय फकत उतरांनी पूण आपल्या कोरण्यांनी तीं एके भाशेन जेजूचो मोग परगोडटात. म्हाका खबर ना मोगाच्या भयणी बाबांनो, तुमी कोणूय मिशनरी जाग्यांनी पावल्यात जाल्यार, तुमी जरी पावल्यात जाल्यार तुमकां दिसती पडटलें हे पाद्री माद्री कसलो कसलो वावर करतात. जावं पिडेवंत आसोवें, जावं लेप्रोसी जाल्ल्या सोवें, जावं संवसारांत भायर आयिल्ल्या सोवें, भुरग्यां सोवें, अनाथ आसोवें, भरपूर मोगाच्या भयणी बाबांनो असो उदाड कारजान आयत्या मनान वावर करतात. पूण असल्यांक असलें पिडापीड फावो काय, असल्यांक जायते पावटी मारेकार मरण फावो काय. आमी जाणाव जायते जाणांक मारेकार मरण अशें सोंसचें पडलें. ग्रॅहम स्टेन्स आमी जाणाव, ग्रॅहम स्टेक आनी ताच्या दोगा भुरग्यांक जिपींत रातचे न्हिदले आसतना जिवेशीं आसलीं. काय बरो वावर तो करतालो. क्रिस्तांव तो, कातोलीक न्हू जायत पूण क्रिस्तांव तो, काय बरो वावर करतालो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आज खेरीत भाशेन असल्या मिशनरी पाद्रींक आनी माद्रींक आमच्या मागण्यांची गरज आसा. आमच्या मागण्यांच्या आदारान तांकां हो वावर बोरवाशान फुडो व्हरूंक ह्या वेळार खेरीत भाशेन ह्या मानेवंत आग्नेलाचे पोरबेंत आमी तयारी करतना आमकां मागूंक लायता. मानेवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर देखून नदर मारली जाल्यार ताच्या जिवीत अशें दिसती पडटा, ताका एक मिशनरी कसो कारवारच्या शारांत कुमटाच्या गांवांत पाठयलो. इतिहास सांगता की ताणें जायतो बरो वावर केलो आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी आपल्या हातांतल्यान, आपल्या वावरांतल्यान. पूण लोक ताचेर खिंटालो, लोक ताचेर दुबावतालो. आनी इतिहास अशें आमकां सांगता की एके राती खंय मोदया राती कांय लोक ताच्या दारार मारूंक येयलो आनी म्हणून आमकां तुजो हिशोब दी, तूं कसो आमच्या इगोर्जेचे पयशे मोडटा ताचो हिशोब आमकां दाखय. आनी मानेवंत आग्नेलान खंय तांकां शांततायेन समजायलें, हिशोब दाखयलो आनी इस्कुटावन तांकां समजायलें आनी ते खंय शांततायेन गेले. मोगाचे भयणी बाबांनो, असल्यो जायत्यो घडण्यो आमी आज काल आयकतांव आनी पळयतांव. तेन्ना कितें गरज आसा असल्या मिशनरी पासत आमी मागूंक. दुसरे सुवातेर मोगाच्या भयणी बाबांनो, हांव आनी तूं आमी जण एकलीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशनरी. जेजून जण एकल्याक जेन्ना आमकां ह्या संवसारांत फाटयल्यात तेन्ना एक मिसांव दिवन फाटयलां आपलो मोग परगोटूंक. आनी न्हय फकत उतरांनी पूण आपल्या कोरण्यांनी सेवा चाकरी करूंक, दुसऱ्या सोबें एके भाशेन घडटा ते प्रमाणे आदार दिवंक. आनी जायते पावटी मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमी मिशनरी पाद्री परी आमचो गांव सोडून, आमचो देश सोडून दुसऱ्या देशांत वचोंक नाका. आमच्याच घरांत हो मोग आमी पयलो शिंपडावंक जाय. ताका लागून एक इंग्लीश फ्रेज आसा, चॅरिटी बिगिन्स एट होम. पयलो हो मोग देवाचो आमी आमच्या घराब्यान दाखोवंक जाय. आदार आसा तांकां आदार दिवंक, दुयेंत आसल्यार पिडेंत आसल्यांक तांची सेवा करूंक, कोणूय प्रश्नांक कोश्टांक सांपडटा जाल्यार तांकां बुजवण दिवंक. हें आमी करता काय मोगाच्या भयणी बाबांनो? आमी खरें मिशनरी कशी देवान दिल्लें मिसांव दिसा दिसपटी आमच्या जिवितांत जियेता काय?
आनी जायते पावटी घडये मोगाच्या भयणी बाबान आमी अशें करतना आमकांय घडये दुमाडो पडत. जायतीं जाणां जेन्ना आमी जेजूचें उतर पुरगोडटा तेन्ना लोक आमकां हांसत, लोक आमची फकाणां करत, तेका आनी पळय जेजूचें नांव काडटा. हालींच आमी पळयलां जेमिना रॉड्रिगीस जी क्रिकेटर वस्तोरी, तिणें जेन्ना 127 स्कोर काडलो तेन्ना तिणें देवाचें जेजूचें नांव पुरगोटलें. जेजूक लागून अशें घडलें, जेजून म्हाका आदार दिलो, देवाक लागून हांव अशें करूंक पावलें. हें सगलें तिणें म्हणलें. पूण उपरांत कितें जालें, कितलें सोशल मिडियाचेर ट्रोल ताका. आनी दुसऱ्या फायनलीक जेन्ना ताचो तितलो स्कोर जावंक ना तेन्ना परत ट्रोल. आतां तुजो जेजू खंय गेलो, आतां तुजो देव खंय गेलो. तरी आसतना मोगाचे भयणी म्हणून आज पर्यंत तें देवाचें नांव पुरगोडटा. मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या सगल्यांचो होच कायदो जावन आसा, हेंच मिसांव जावन आसा. देवाचें नांव पुरगोटूंक, देवाचो मोग पुरगोटूंक, जेजूक पुरगोटूंक, जेजूक दिरादीक गोवाय दिवंक. हो आयचो विशय जावन आसा. जेजूक पुरगोटूंक ताचे दिरादीक गोवाय आमी जावया. आनी हें करतना मोगाच्या भयणी भावनो, आमच्या काळजांत बोरमास आसूं दी. बोरमासो जावन आसा क्रिस्ती धर्माचें एक सगळ्याहून व्हरतें हेरिटेज. फेथ इज द ग्रेटेस्ट क्रिश्चन हेरिटेज. तेन्ना मोगाच्या भयणी बाबांनो, बोरमासान जिवन जेजू जे आमकां एके भाशेन शिकयता ती शिकवण आमच्या घरांत आनी आमच्या गांवांत आमी शिंपडावंक, आमच्या उतरांनी कुरण्यांनी जिवंक देवाचो आदार मागुया. जोरी आमचे घोराबे बरें जायत आमचो वाडो बरो जातलो, आमचो वाडो बरो जायत आमचो गांव बरो जातलो, आमची फिरगोज बरी जातली. आनी जायते पावटी आमी एक देखीची फिरगोज दुसरे फिरगोजीक जातले. तेन्ना असलो वावर करूंक खरी मिशनरी कशी आमी आसात थंयसरूच, जावं दोतोर जावं, जावं आदोगाद जावं, जावं टिचर जावं, कसलेंय कार्य आमी करूं, त्या कार्यांतल्यान देवाचो मोग पुरगोटूंक ह्या मिसान वांटो घेतना जण एकल्याक, तशेंच संवसाराच्या शिमांनी कोणशाक शिंपडलेल्या मशना पासत आमी खेरीत भाशणाच्या मिसान मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडीशी मागणी आमी बापाक उबारुया. भोव करून मिशनरी पासत आनी आमचेय पासत आमी खरेपणी आमच्या उतरांतल्यान आनी कुरण्यांतल्यान सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक पुरगोटूंक आनी जेजूच्या दिरादीक गोवाय जावंक. मिसावांच्या गांवांनी काम करतना जायते दोन पोरगोटणार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर पोरगोटूंक वावुरतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी तांच्या कोश्टां वेळार तांच्या आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मनांतले आयकून घे बापा. जायतीं आमची क्रिस्ती भावा भयणां आपल्या भावाटाक लागून दुमाडो आनी पिडापीड सोंसतात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी आपल्या भावाटान ती तीर आसूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मनांतले आयकून घे बापा. दर एक क्रिस्तांव आपल्या बावतिजमा वरवीं एक मिशनार, तर आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं जेजूक पोरगोटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बरवशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा मागुया. आमचे मनांतले आयकून घे बापा. मान्यवंत आग्नेलान आपल्या मिशनारी वावरांत दुबळ्यांक, धाकट्यांक आनी दुखेस जाल्ल्यांक बुजवण दिली आनी पिडेक सांपडलेल्यांची मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली. ताचे भाशेन आमी देवाचे काकलुतीचे मिशनार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मनांतले आयकून घे बापा. मोगाळ बापा, आमी थोडीशी मागणी उबारल्यांत. भोव करून आमचे पासत आनी सगळ्या संवसाराक शिंपडलेल्या मिशनारी पासत मागलां. आमी खरेपणीन आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या जिवितांतल्यान सेवे चाकरेंतल्यान तुजो मोग पुरगोटूंक
तुझे दिरादीक गोवाय जावंक आमकां तुजो आदार आनी बोळदे म्हणून मागता हांव हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. Returning गायन घेऊया C39 पेज 45. C39 पेज 45. म्हज्या भयणी आनी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुरविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागुया तुमच्या रक्ताचें बलिदान आपल्या मनाक आनी शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा आमी खालतेपणी भेटयता ती मागणी आनी दानां दुलोबायेन मानून घे. तुजी विस्वाशी सेवा करूंक दोगदावनी भोगतात ती तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणाक वांटो मेळना म्हूण आनी तुज्या विचलोल्या भुरग्यां सांगाती आपली नामां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण संतोशान भरूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पुरविदारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताईन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां. जिव्या बाबार्थान ताचें परून जिवनपण परगोडटां. तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक वत्रेकतां. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगातीन निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरून ससुगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें बारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù noviane tolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù noviane tolo. बापा, जेजूच्या मोरनाचो आनी परून जिवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समोर पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिव आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप ने आमच्या गवडी बापा, सिम्याव आमच्या दारी गवडी बापा आनी सगळी आदनी वर्गाबरोबर थिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर चडयत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या दर एका बाबणीची दया कर. तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आनी वावरा धंद्याचेर आनी भुरग्या बळाचेर सुबा आशिर्वाद घाल आनी सदांच तूं तांकां तुज्या आसऱ्या खाल दवर. सगळ्या वायटा विघ्नांतली अनुभव करून देवचाराच्या फासांतली तांकां तूं निवार म्हूण मागता. आयच्या दिसा वाडदीस आनी काजाराचो दीस संभ्रमतले ह्या आमच्या बाबणेचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुजे भाग्योन दवरून दिता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या भयणी बाबानो, आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा की जो कोण प्रमाणीकपणान जियेता ताचें स्वर्गीचें राज ताका फावो जाता. सर आमी सगलीं क्रिस्तांव बरी क्रिस्तांव कशीं जेजूच्या उतराची पाटलावदार कशीं मिशनार कशीं प्रमाणीकपणान आमचें जिवीत जियोंक ह्या वेळार जेजूचो आदार बोळ मागून बापाकुलो करून एकाच ताळ्यान आमी जेजून शिकयलें मागणें उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां दारांत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें आसता आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तूंच तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी. हो जावन आसा जेजू. ह्या संवसारान आपलें जिवीत जियेतना दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून ताणें आपलें जिवीत करचिलें आनी अशे तरेन आमच्या दोळ्या मुखार एक देख दवरली. होच जेजू आमकां एक बरो नमुणो. आमच्या जिवितांत प्रमाणीकपणान जिवंक आनी बऱ्या कोरण्यांनी ताचो मोग परगटूंक हो जेजू ह्या वेळार म्हाका तुका आदार बळ जावंक म्हज्या तुज्या काळजांत येवंक सोदता. ह्या जेजूक शेक एकटोल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. जेजूची जिवी कुर्शेवतना आमचें काय जातलें D5 पेज 49. D5 पेज 49.
मोगाच्या बाबुणीनो, जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला. हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी दिनवासुया काळजांत आयलोल्या जेजूक. दिनवासुया जायती देणी आमकां देवान फावो केला आनी जायते फावट आमकां धाकटे धाकटे मिलाग्रेन आमकां आशिर्वाद देवान आमकां दिला. हे सगळे देण्या पासत आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्काराचे सोखतेन तुज्या चाकरांक स्वतान तीर कोर. तुज्या पुता फाटल्यान आपलो कुरीस घेवन वेतोल्या आनी ताचे पासत कोश्टोक बोगतल्या तुज्या बाबार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोस्ती आनी क्रिस्ती बाबार्थाक साक्षी दिवंक तांकां गोठायेन बोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसुया. आनी पावट तुमकां सगल्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरांत. पिलार सोस्तेचे नांवान आमचे दिनवास फादर कॅल्विन मंतेरो आयचो मुखेल यादनीक, फादर एक जेजुईट पाद्री आनी थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्रा पर्वरी हातूंत वावुरता. फादर कॅल्विन तुमकां आमचे दिनवास. तशेंच हांगा हाजीर आसलेल्या फादर आग्नेलो फेर्नांडीस कॅपुचीन पाद्री, फादर कायतानो क्रास्टो पालुटायन पाद्री वास्को वावुरता आनी फादर लॉरेन्सियो डायस कंसाली पातकूर. तुमकां आमचे दिनवास. मान्यूत आग्नेलाचे विनोनीन तुमचेर देवान बापान आशिर्वाद घालू म्हूण आमी मागता. कांय कॉलोन्यो आसा. मान्यूत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसा तुमची केरीत इतेसांवां पासत मिसा आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑफर्नेजींत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मान्यूत आग्नेलाचो 98 पुण्यतिथीचो दीस. मिसा सकाळीं 5:30, 6:45 आनी 8 वरां आनी दोबाचीक सांगाती मीस 9:30 वाजता बो मानेस बिशप डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस मुखेल यादनीक आसून भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडा भक्तीन हांगा आयल्यात. तशेंच फाल्यांच्या दिसा तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाचीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाचीक मिसा उपरांत 11:30 एक मीस आसतलें. सांजेचे मिसा 5:15 आनी इंग्लीश 6:15 आसतलें. सेमिनरीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारता आनी परदेसांत वचून जेजूचें शुभ वर्तमान परगट्टा. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोळ केल्या. मागता तो तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक. वावराडचो इश्ट हें सांठोलें दर ब्रेस्तारा पिलारची संस्था तें उजवाडायता. तुमच्या सबस्क्रिप्शना वरवीं आदारान हें कोंकणी पत्र तुमचे आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. वावराडेचो इश्टाचें सबस्क्रिप्शन वर्साक फकत 250.
हे आमचे कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भाशा फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळटलो म्हूण आमी आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा. पिलारचो कोंबेंत हें पुस्तक आमचे सुपुल्ल्या पिलारचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच मानिवंत आग्नेलाच्या जिविता वरवीं कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तक आमच्या पुस्तक शालांत विक्रेक मेळटा. तें घेवन तुमच्या जिविताची देख घेवया. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हें पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटीन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवन तुमची भक्ती ज्ञान वाडोवचें. तुमकां कोणाकूय पांडोलाचो वो फेस्ताक फुलांचो खर्चो दिवची कशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें कर म्हणटा आनी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानिवंत आग्नेलाच्या 98 पुण्यातीच्या दिसाक ताच्या मानाक सांजेचे 8 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत बोरवोसो आमकां फोटोयना फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनीक कार्वालो. मोगाच्या भावभयणीनो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायते जाणांक देवाचो आशिर्वाद फावो जालो आनी आयज आंतोनेत आजबिडो उताडातोन अशें आमकां सांगता. म्हाका एक फायब्रॉयड जालो आनी ऑपरेशन करून काडलो. उपरांत 2 सिस्ट जाले. तेवूय ऑपरेशन करून काडलें. एका वर्सा स्कॅनिंग केलें आनी परतून फायब्रॉयड आनी 2 सिस्ट मेळ्ळे. वयस सांगूंक लागलो परत ऑपरेशन करूंक गरज म्हूण. म्हजेर आघात आयलो आनी पिलार येवन भावार्थान मानिवंत आग्नेला लागीं मागलें आनी ताच्या फोंडाची माती उदकांत फिरून पिलें आनी ऑपरेशन नासतना बरें कर म्हूण मागलें. परत स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड आनी 1 सिस्ट नाच जालें. दुसरो सिस्ट जिरोन इलो उरलो. ते पासत ऑपरेशन करची गरज ना म्हूण वैजान सांगलें. हांव जाणो हो एक व्हड उपकार मानिवंत आग्नेलान म्हजे तांय केला. ते पासत हांव काळजान तान दिनबासतां आनी ताका बेगीत सांताचो मान फावो जावंक मागतां. वय म्हज्या भयणी भावानो, धीर भावार्थान केलोले मागणे देव आयकता आनी आमकां सोबार देण्यांनी आमकां बोधता. आनी होच धीर भावार्थ घेवन आयज आमी ह्या पिलाच्या दोंगरांत आयलेली आसा. आमचीच मनांत जाय ती ही इतेसामात आसा. ही सगळीं आमी एकठांय करुया आनी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगळीं उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणे. सोदपुद्वेदा देवा, आमच्या सुर्गीच्या बाबा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओडकोता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयता म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशें आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान माग. एक गुणाकोशी फाव कोर म्हूण भिनयता. मानिवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. म्हजे फाटी म्हणया. अगोनीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांय सुरशी आमी मागता. बोडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक
उपकारता जाल्यार मानयूंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कोर आमचे पयस सोबेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटने उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमी आमेन पिढीवंताचे मागणे इगोचीत जातले सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोरविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करून क्रिस्ती जिवी जोग तुमकां पाठयता Jesucia